फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात दोतोरांचो उणाव आसा. सरकारान दोतोरांची वेवस्था करची म्हूण फोंडेचो आमदार रवी नायकाची मागणी. फोंड्या जे दोतोर आसात तांचे पोस्टिंग दाखयला फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत, मात ते भलतेच कडेन कामां करतात. हें जे चल्लां तें चुकीचें अशें रवी उलयलो. फोंड्या गॅस पायपलायन घालपाच्या कामाचेरूय रवी पेजार. पोलिसांचो सध्या ठप्प पडलेलो आसा. नवीन घेवपाचे सध्या सरकारचे कांयच येना. नवीन जे कितें डॉक्टर जाय आनी कितें जाय आमकां हांगसर जाय, ऑर्थोपेडीक डॉक्टर जाय, हार्टाचो डॉक्टर जाय, हे डॉक्टरूय आमकां हांगसर जाय. ते आमी डॉक्टरा कडेन उलयले आमी हेल्थ ऑफिसर डायरेक्टरा कडेन हांव उलयलो हे संबंदी. म्हणल्यार ते कितें आसा ते आतां नवीन एक्जिस्टींग पोस्ट तयार करपाक जाय ते घेवपाक जाय. आनी हांगसरले जे डॉक्टर कितें घातलेले आसा तेजेर आमी हें करता की हांगाच सॅलरी घेता आनी काम दुसरे करता. दाखयल्या हेल्थाक हांगासर हितून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आनी काम दुसरे कडेन करतात. ते चुकीचें आसा. ते परते तेंकां तें आमकां हांगसर हें करून कमी करून दुसरे कडेन धाडचें न्हू. गॅस लायन गॅस कनेक्शन दिवपाचें लोकांचें तें सुरू पळय तेणी केलां, पूण आमकां खबर खंयच्यान तें कनेक्शन दितलें आनी खंयच्यान गॅस येता जो पळय तेन्ना लोकांक कांय सांगलें ना. आनी अशें आसतना अकस्मात ते आतां पावस येयला, पावस पडपाक जाल्लो पडलो, सुरवात आतां जाली पावसाची. आनी हे पावसाच्या वेळार कमल सजदे म्हणून कोण तरी ऑफिसर कोण आसा तेंचो, तेणें अकस्मात हेका घेतलो आनी कोणाक कौन्सिलरांकय आपोवना, हेंकाय आपोवना, फक्त तो आपूण आनी एक कोणा तरी तेगेलो शेजारी कोणा घेतला आनी केला. कोणें आमगेलो हो येयल्लो खासदार, पूण खासदाराकय समजोवपाक जाय बाबा लोकांक सगळ्यांक आपोवपाक जाय. PWCचो रस्तो तो म्युन्सिपालिटीन एनओसी घेतला आनी पावसान घेता निमाणे वेळार, आनी तुमी सांगप आसता हें आमच्या सावयकारान हेचे विचार करपाचो आनी सगळ्यांक विचारपाचें. कित्याक फाल्यां खड्ड्याक कोण पडले जाय तो म्हणटलो आपूण दिल्ली आसता, हांव आमदार हांगा आसता, कौन्सिलर थंय आसता, सगळ्यांची रेस्पॉन्सिबिलिटी. ते पडलो कोण कडेन जालें जाय फाल्यां. आनी गॅस लायन तुमी घालता जाल्यार कॅरफुली हें करपाक जाय, सगळ्यांक कळोवपाक जाय. आनी एक हुकूमशाही कशी करूं जाय आमकां. दोळे आशिल्ले लोकांची कामां करपाची वेळ आयल्यार दोळे धांपतात. हाका लागून अशा लोकांचे दोळे उक्ते करपाक दोनूय दोळ्यांनी दिसनाशिल्लो फ्लोरेन्सियो मुखार सरला. तो नाकेरी बेतूल पंचायतींतल्या वॉर्ड नंबर 1 वेंचणुकेक उबो रावला. ह्या वॉर्डात चौग जावन वेंचणूक लढटात. This panchayat is doesn't have any this thing what is the financial support, neither there is any this thing what you call it development in this village for the last so many years. All the subsequent sarpanches have failed to gather any this thing economic this thing to make up the economic health of that. It's a very poor this thing panchayat as far as financial support is concerned. They don't even have their own premises for the last so many years. And second thing, everybody who comes, they just come and sit on the chair, just irams and gairams, but no progress has been made. But it's a place where we have got a lot of resources, like the water. We have got a lot of springs which can be explored. Today, a bottle of water costs about 20 rupees. Even if our people we gather and have this thing, enterprise of water, this thing, mineral water, we can make a lot of money, and same local people can get the job. दोळ्यांनी जरी दिसना तरी म्हजे सेन्स काम करता. लोकां खातीर हांव नेटान काम करूंक शकता अशें फ्लोरेन्सियो म्हणटा. And that is to show the world. दिश्टी पडना. Helen Keller, she had no eyes, she was dumb also, she was deaf also. At least we have got all the four senses. And plus we have got a lot of education, lot of experience. I'm a social worker also, I'm a human rights also. Okay. But I have never given on papers a big advert, but I always do on my own silently. I have got good connection with the police organizations, even in Goa, everywhere. Even today I do the social work. I have been doing and I keep on doing. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. घेऊया एक ब्रेक.